रावतली खंयच्या पार्टीन जेन रावतली आता पार्टी डिसाइड करतले लोकूच न्हू. हांवेंय सांगला आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम पोजिशन इन द डेज टू कम वी विल डिसाइड. सो तुम्ही See, सांगितले I was also very happy today in spite of the rains. लोक सारको डिलायला मायकल लोबो याचे मोगान येयल्लो आहा दोगांचे. लोकांक एक विश्वास आहा की आमी डेव्हलपमेंट करतले म्हणून. लोकांक विश्वास आहा की आमी जी कामां लास्ट 25 years जावंक ना बेसिक वस्तू ती आमी करून दितले. जे लोकांक बारीक बारीक गजालींक ह्या हाडीन त्या हाडीन धांवचे पडटाले ती आमी हिंगा ह्या ऑफिसांत जे आमची बायल बसतली हांव बसतलो आमचे स्टाफ आसतले ती करून दितली. ती कसले आसूं काम मागीर उदकाचें आसूं ते काम लायटीचें आसूं ते काम फुटपाथ बांदपाचें आसूं ते काम एड्युकेशनल आसूं ते काम स्पोर्ट्साचें आसूं युथाचे आसूं जाणट्यांचे आसूं महिलांचे आसूं ही कामां सगळीं करपाक आमी फुडाकार घेतले आमी वावरतले. सर फाटली 20 वर्सां भाजपची सत्ता आसा हे शिवोलेचेर. त्या उपरांत भाजप आनी गोवा फॉर्वर्ड अलायन्स. सो आतां तुमी एक नवो चेंज नवो बदल करपा खातीर हांगा येयल्या. हे करता तुमी हेच रिपीट कर हेच पार्टी रिपीट करतले काय समथींग एल्स इज गोइंग टू हॅपन? सी हे आतां येता ते काळान आमचे हिंगासरले लोक वाड्या वाड्यांनी जे लोक रावता तेंचे लिडर आहा तांकां विचारूनच आमी काम ते करतले फुडें वयतले. सद्याक डिलायला मायकल लोबो हे इंडिपेंडंट म्हणून तेणें हिंगासर ऑफिस ओपन केला. ते नॉट एफिलिएटेड आनी ज्या दिसा ते इंडिपेंडंट बसता म्हणटले ते आयज वायस प्रेसिडेंट आहा भारतीय जनता पार्टीचे ते रिजायन जातले. She will resign that position because she cannot say I'm independent at the same time she cannot hold the office of vice president of Bharatiya Janata Party Mahila wing. So Mahila wing जे vice president हा तितून तेका रिजायन जावचे पडटले. हे ते जाणा ऑलरेडी आनी योग्य टायमार जो टायम येता आता कित्याक डिसेंबर म्हयन्यात एनी टायम इन डिसेंबर elections to 5 states will be announced by Election Commission of India. And when the elections are announced, you have to be ready to and you have to be very well decided where you are going to be heading. So before that, I think much before that, she will decide whether she is going to be independent or she will be contesting from a political party. Independent. What will Michael Lobo as contestant? Is he in BJP? No. I have made a very, very clear statement that we will contest on one ticket. Right now she is independent. She will take a call. She will take a decision along with me at the right time. So the speculation continues whether Michael Lobo will be. It's not a speculation. The party. It is not a speculation. It is for the people of Goa. I cannot decide for myself. हांवें केन्नाच म्हाज्या खातीर डिसायड करप ना. आमी मनोहर पर्रीकरा वांगडा भितर जॉईन जाल्ले तेन्ना तेणे एक विजन दाखयल्लें गोंयच्या लोकां खातीर एंड द विजन वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर that I will work for the people and especially the people who are poorest and the poor. गरीबातल्या गरीबांक हांव पावतलो आनी तेणें पावलो तो स्टार्टींग सगळें केल्लें जाग्यार घातलेलें मागीर तेका वयचो पडलो इन सेंटर एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. हे विजन आमी सगळ्यांनी मेळोन फुडें व्हरपाक जाय. मायकल लोबो एकटो व्हरोंक शकना हें विजन फुडें तेजें. खुबशे आमदार जे नये निवडून येतले हे असले विजनाचे आमदार आसपाची गरज आहा आनी आमचो पाठिंबो त्या आमदारांक आसतलो तांकां निवडून हाडपाक. So Michael Lobo will be with the national party or it will be a regional party? ते पळोवया न्हू आतां डेज टू कम इट विल बी व्हेरी व्हेरी क्लियर वेअर आय विल बी. What do you think? What are the sentiments of the people? सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल तुमी आयज पळयला आसतले वेदर आय वॉज अ मिनिस्टर ऑर नॉट. हांव बसून आयज मिनिस्टर नासलो जर तो हांव नासलो मिनिस्टर आयज जर लोकांची तुमी चळवळ पळयल्या लोकांची तुमी आमचे कडसून जी अपेक्षा आहा ती पळयल्या जाल्यार तुमकां कळला आसता. गोंयच्या लोकांची ही अपेक्षा म्हाजे हिंगा शिवोलकारांची अपेक्षा न्हय ही गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आहा तेंच्या आमदारा कडसून की आमकां तुमी पळया
आमी मातशे आयज दुखवल्ले आहा, आमी मातशे आयज आमकां त्रास जाल्लो आहा. लोक अशें म्हणटा आमकां त्रास जाला, आमकां पॅन्डेमिकान त्रास जाला आनी परतूनय आमी त्रासानूच आहा. 5 रुपया देंवले पेट्रोल म्हणून कांयच जायना. पेट्रोल खूब वाडला, डिझल खूब वाडला, एसेन्शियल वस्तू खूब वाडल्या, भाजयेचो रेट वाडला तो देंवोंक ना अजुनी. आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक, आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक पोटाक लावपाक. म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू जर तर फुडें व्हरतले आमी जाल्यार बरे आमदार जाय. एसेंब्लीन हो बोबाव जावपाक जाय आनी एसेंब्लीन डिसिजन घेवपाक जाय बारीक लोकां खातीर, सगळे गोंयच्या लोकां खातीर, कितान इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सरजी बदल चुकताले पण प्रश्न मांडून विरोधकांनी म्हणून विरोधकांनी न्हू, जेन्ना काँग्रेसी कडेन 17 आमदार आहले, इंडिपेंडंट आहले, सगळे आहले ऑपोजिशन, तेन्ना जे प्रश्न खरे हांव तेन्ना डेप्युटी स्पीकर, म्हाका ते प्रश्न लागसून येताले. हांव केन्ना केन्ना वयर बसतालो चडशे फाटी आनी आमी आयकताले हे प्रश्न. पूण तशें जे भाशेन एसेंब्ली वायब्रंट आसपाक जाय, सारकी स्ट्रॉंग आसपाक जाय, ती नासली. हें म्हाजो म्हणणें आहा की एज अ MLA हांव जेन्ना आमदार जालो आमी कितले प्रश्न घालताले आनी आमी कितले प्रश्नाचेर जाप मागताले आनी आमच्या प्रश्नांनी कितले आमदार पडले फुडल्या इलेक्शनाक. म्हणजे मिनिस्टर आसले वरी कित्याक पडले की ते प्रश्न आन्सर करूंक जावना तेणी गोंयच्या हितान काम करूंक ना, गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टान काम करपाची गरज आसा. त्या खातीर आमी परतून परतून लोकां कडेन उलो मारतात की यू हॅव टू वोट द रायट पर्सन, don't go for any other thing. Right, vote the right person. Right political party has to come over there in the assembly to rule Goa for 5 years. You always say you want to continue with the legacy of Manohar Parrikar. At the same time, you say wait for the party which you have. His legacy was different. His legacy was not Bharatiya Janata Party. His legacy was his own legacy. What he thought for Goa and Goa. Like that, we had also good leaders. Dr. Wilfred D'Souza was also a good leader. I worked under him. But legacy of Manohar Parrikar is totally different. You look at his entire thing, but how he came up as a MLA, as a leader of opposition, as a good leader. त्याने बरे काम केल्ले आहा लोकांक, ते आमी मानपाक. So one of your friend and आजी माझी आमदार TMC जॉईन झाला किरण कांदोळकर, तुमकां कितें फरक पडटलो ते TMC जॉईन झाला? ना, we wish him all the best. गृहमंत्री We are not going to say anything against a political party or against Kiran Kandolkar. Kiran Kandolkar आमचो आदलो इश्ट in the assembly आणि अजूनही पासून आमचो good friend and I wish him all the best. सर गोंयांत पार्टी येतात, गोंयची कितें नवी पार्टी येवपाची आहा? येयला न्हू पार्टी, पूण म्हाका काय फरक पडना ते. आमी आमचें काम चालूच आसतलें, आमी सांगला पळय ते हितून आमी टप्प्या टप्प्यानी फुडें वयतले. आज जे क्राउड असलेलं रे क्राउड एक्सपेक्टेड नो क्राउड पावसान उबे रावप सत्र्यो घेवन हितून कळटा की शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी बदल जाय आणि ही बदल आमी जेन्ना हाडटले आणि लोकां कडेन दितले म्हणजे लोक मत घालून ती बदल येवप आणि बदल येवन एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल आमी ते हे करपाक जाय, दिवपाक जाय.